आयज आमी सांत विसेंत पालोटी हाचें फेस्त सोमरमता. विसेंतीचो जोल रोमाक एप्रिलाचे 21 1795 वर्सा जालो. ताका दुसरो फिलिप नेरी म्हणटात. कित्याक तोय वरांच्या वरां कुमसारांत आनी प्रवचनांत घालतालो. त्या भायर ताचेच भाशेन दुबळ्यांक, पिडेवंतांक आनी अनोथांक तो सांबाळटालो आनी केन्नाय आपली वस्तां आनी मोचे पर्यंत ताका दितालो. देवान विसेंतीक उत्साकायेचें देणें दिल्लें. तो तत्वज्ञान आनी देवशास्त्रांत दोतोर जालो. 10 वर्सां ताणें देवशास्त्र शिकयलें. मागीर तो कॉलेजीच्या भुरग्यां बरोबर वेळ सारूंक लागलो. तो 3 कॉलेजीच्या भुरग्यांचे कुमसार घेतालो. प्रोपगांडा आनी इंग्लीश कॉलेजींच्या आनी रोमच्या सेमिनरिस्तांचे. ताचे देखीवंत जिविताचो प्रभाव तांचेर पडलो. थांबो नासतना तो वावुरतालो. कुमसाराक पयलो बसतालो आनी मीस मागीर म्हणटालो. ताका देवाचें दर्शन कुमसाराच्या वेळार घडटालें. मिसा उपरांत तो प्रवचन रेतीर, हॉस्पिटलांत दुयेंतांक भेट दितालो, बोनकुणींत आशिल्ल्यांक कोयद्यांक मेळटालो आनी रात जायसर कुमसारांक येतालो. सगळ्यांचो तो परामर्श करतालो आनी तांच्या ओत्मीक आनी आर्थीक गरजांक पावतालो. ह्या अणभवाक लागून ताणें कातोलीक धर्मीक संस्था घडल्यो. पालोटी पाद्रींक आनी माद्रींक. लोकिकांच्योय गरजो पळोवन कामगारांचे गिल्ड्स, शेतकामत्यांची इस्कॉलां, पयशे दिवपाचे संस्था, अनाथां आनी चेडवां पासत घरां हे समाजीक कार्य ताणें सुरू केलें. पापसाहेब पियूस 11 ताका कातोलीक कार्याचो फुडारदोर म्हूण मानता. विसेंत जानेवारीचे 22 अंतरलो. 1850 वर्सा. ताणें आपलें 55 वर्सांचें जिवीत देवाचे आनी पेल्याचे सेवेंत कुरपेन बरोवन सारलें. 100 वर्सां उपरांत पियूस 12व्यान ताका भक्तिवंत केलो आनी ताका पाद्रींचो आनी प्रवचन करप्यांचो नमुनो म्हूण लेखलो. विसेंतीची कूड कुसोंक ना. ती रोमच्या सांत साल्वातोरे इगोर्जेंत दवरल्या. पापसाहेब जुआंव 23व्यान ताका इगोर्ज मातयेचो सांत केलो. जानेवारीचे 20 1963 वर्सा दुसरी जागतीक वातिकन परिशद चालू आसतना. मागणें. बापा, बागयोंत विसेंतीचे देखीन संतोषपरीत काळजान तुज्या नांवाचे मोहिमेक आनी पेल्याचे सेवेक जीव खर्चूंक आमकां तयार कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सान विसेंती पालोटी आमचे पासत माग. Six, 8, 13. Ekloć amco somi, ekut amco bawat, ekut amco bautis, ekloć amco diobab, powitat miał worwi, shanticia papasan, sogli ekut sauciak, amka ponarlia, dekon ami gaita, ekloć amco somi, ekut amco bawat, ekut amco bautis, ekloć amco diobab. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाचे इंतेन सवा पासत मागुया.
तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो जयंतेन सवा जावन आसत जे पासत त्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्या देवाच्या हातीन धरून भावार्थान विश्वासान सदांच एका काळजाची एका मनाची जावन फुडें वचूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच आयची वाचपां आमकां सदांच आमच्या ह्या वेळार जेजू आमकां वेगवेगळे काम कर्तव्य करूंक म्हूण नेमता. ते भाशेन सदांच भावार्थान आमकां दिल्ली कर्तव्य आमी फुडें व्हरूंक म्हूण आमी सदांच उजवाडान रावन मागण्या वरवीं देवा सरशी येवंक म्हूण सदांच आमी वावरूंक जाय. तरी पूण आमच्या मनांतल्या चिंतना लागून दुसरे जेन्ना फुडें वेतात आमकां आमच्या मनान काळजान एके भाशेन जेलस फिलिंग्स म्हूण जातात आनी त्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक खालते उडोवंक म्हूण आमी सोदता. पूण देव आमकां सदांच सगळ्यांक एक्सेप्ट करून फुडें व्हरूंक म्हूण आयच्या वाचपांनी आमकां आपयता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान आमच्या काळजान तर जीं पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरचेचे प्रार्थन दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कराराचो मोदेस तितलें अदीक श्रेश्ठ मुनियारपण ताका मेळ्ळें. कित्याक हो करार अदीक व्हडत्या पासावण्यांचेर इश्टापलोलो आसा. खरें म्हणल्यार करारा विशीं कांयच एक वांकडें नासलें जाल्यार दुसऱ्या आनी कराराची कसलीच गरज आसची नासली. तर तांचो गुन्यांव करूंक देवा तुमकां अशें सांगता. पळयात दीस येतात म्हणटा सर्वेस्पर आनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या कडेन आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. तांच्या पुर्वजांक तांच्या हातान धरूंक इजिप्त देशांतली हांवें भायर काडले तेन्ना हांवें तांच्या कडेन करार केलोलो. तसलो हो करार न्हय. ती म्हज्या कराराक विस्वाशी रावली नात आनी ह्या पासत हांवें तांकां सोडून दिली म्हणटा सर्वेस्पर. त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या कडेन हांव करार इश्टापतलो तो असलो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत आनी तांच्या काळजान हांव ते बरयतलो आनी हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. सर्वेस्पळाची वळख घे अशें म्हूण शेजाऱ्यान आपल्या शेजाऱ्याक आनी भावान आपल्या भावाक आनी शिकवणेची गरज पडची ना. कारण तुमचे मदलीं व्हडलीं तशीं ल्हान भुरग्यान सगलीं म्हाका वळखतलीं. कित्याक हांव तांच्यो चुकी बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास करचो ना. नव्या एका कराराची खबर करून देव पयलो करार पोरनो जालो म्हूण दाखयता. तर जें कितें पोरणें आनी खोटारें तें शेकी नाच जावंक पावता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार
आमचो जबाब जावन मोग आनी विस्वासपण एकामेकाक भेटतात सगळीं म्हणया मोग आणि विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. ताची भोक्ती कोत्तल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशान वचतली. जबाब मोग आणि विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विस्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वासीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब मोग आणि विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलूंक येतली ताच्या मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब मोग आणि विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. उद्गार Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्याम. दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपयलें. म्हणटूच ते तांचे शिश्य म्हूण जाले आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाणांक नेमले आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देवसार काडूंक तांकां पदवी दिली. आनी सिमावाक पेद्रू म्हणटात नांव घाल्लें आनी झेबदेवाचे पुतांक जाकोब आनी ताच्या भावाक जुआवाक ह्यांका दोगांयक बोर्निगियस म्हणजे गडगड्यांचे पूत म्हूण आड नांव दिलें. आंद्रे, फिलीप, बार्थोलोम्यू, थॉमस, अल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, हेब्रेवोंत शिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुडस इस्कारियत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, सुरू केल्लें काम जें देवान जेजूक म्हूण दिल्लें तें फुडें व्हरचे खातीर आपल्या जिवितांत जें कितें घडटलें तें जाणा जावन जेजू 12 जाणांक नेमता. एके भाशेन तांकां पदवी दिता. आपले भाशेन पिडा रोग बरे करूंक, देवसार काडूंक, तशेंच दुसऱ्यांक शुभ वर्तमान परगट करूंक म्हूण तांकांय तो आपले कृपेन म्हूण भरता. तशेंच आमच्या जिविताचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, सर्वेस्पोर देवान आमकां जण एकल्याक वेगवेगळ्या देण्यांनी भरलेले आसा. आमी जेन्ना आमच्या देण्या पासून देवाक आर्गां आनी दिनवासणी दिता आनी तें कितें म्हूण जावन आसा तें समजून घेता, आमच्यान भावार्थान विश्वासान आमकां दिल्लें कर्तव्य आमच्यान पाळूंक म्हूण जाता. पूण जेन्ना आमी एकामेका वांगडा कंपॅरिजन म्हूण करता तेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें पळयता आनी एके भाशेन आमकांय तें जाय म्हूण आमी होड जावपाची म्हूण आमी चिंत्ता आनी त्या वरवीं बरेच फावट आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत कश्ट, दूख, त्रास म्हूण हाडटा. पूण आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जर हे नेमलेले जे शिश्य जावन आसले एकामेका वांगडा जर तेंच्यांनी कंपॅरिजन केल्लें तर खरेंच तेय आपले जिवितांत देवाचें शुभ वर्तमान तांच्यान परगट करूंक जावचें नासलें. पूण देवाची कृपा सदांच तांचेर आसली म्हूण सगळें कितें फाटीं सोडून जेजूचे पाटलावदार ते जाले.
तशेंच आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी मागणें करता, शुभ वर्तमान आमी आयकता आनी ते उतरांचेर आमी भावार्थ आनी विश्वास दवरता, आमकां दिल्ली कर्तव्य आमच्यान देवाच्या आदारान फुडें व्हरूंक जाता. तर ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच आमचें कर्तव्य ह्या संवसारान कितें म्हूण जावन आसा आनी ते कशे भाशेन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी फुडें व्हरूंक म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आख्ख्या संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवेदारा आनी काकुत्सरा देवा, तुज्या आख्ख्या रचणीचो तूं अपुर्मीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही हवेची सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर लाखायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगतोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणातीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 31 C8. Bapak mananggon gombailo Zaykal zachi gori bokti Takana kabolidana Zay belyachi doya priti Mogal bapa mandugdugi Mogan gini hibitoni Mogal bapa mandugdugi Mogan gini hibitoni. म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी हे बळयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचे वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते पोरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर आतां उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत विन्संट तुज्या भक्ताच्या मार्गान तेन आमी ही परोप समोरंबून तुजी पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशयेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत. पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
ताचो गुण परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनः जीवपणा उर्वी तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकोरणीन जे सोनिया झेवियर हाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेलोय तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भागवेन जुजे, भाग्यवंत दोर्मदुता, भाग्यवंत विन्संट आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुतकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 47 D2.
प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलें. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या ओतम्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुतान जेजूचे नांवी. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जावन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता. आमेन. तुमच्यान कोणान कॅलेंडर्स जे भायर विकपाक आसात ते घेवंक जाय. तर मास कावंटर्स थंय आमी 100 रुपयान हे कॅलेंडर्स म्हूण विकता. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 178 R8.